फक्त असता आणि ही इज वन टू वन रिलेशनशिप विथ ऑल द वोटर्स and every time he is approachable and he is available and he also follows up and I don't think there is need to say anything more about us. पळय ते आतां ते तांच्यांनी कशें सर्वे कितें केल्या म्हाका ती कांय खबर ना पूण म्हाका याद आहा की 2012 सांगलें तितलो कसो जिखून येवचें ना म्हूण ती सर्वे आसली तेन्ना ओके 2012 मानून दितात आय रिस्पेक्ट वॉट एवर सर्वे दे हॅव डन तेजे उपरांत 2017 तें म्हणलें इट्स अ टफ फायट फॉर तिकलो आनी आतां तांच्यांनी अशें तांचें डिक्लेअर केल्लें आसा की अनसेफ म्हणून सी फायनली एक मात सांगूंक शकता म्हाका लोकांन पावती दितले लोक म्हाका ते सर्टिफिकेट दितले नाकोणी लोक डिसायड करतले 2022 होच प्रश्न 22 इलेक्शनूच तुमकां विचार वेरी सेफ अनसेफ फॉलोड न्हू आमकां खबर आसा आनी लोकांक खबर आसा आमी कशें काम करतात कशें वागतात कशें आमी आमचें रिलेशनशीप सगळे मदें आसा विथ ऑल द कम्युनिटीज आनी आमचें काम भरपूर जाल्लें आसा सो देर इज नॉट एन इशू तांणी कितें म्हणलां मंत्री आसतना जॉब्स हांवें आयकलो मंत्री आसतना दीस वॉज ऑलवेज विथ द मिनिस्टर एंड त्या खातीर जॉब जाना म्हजे फर्स्ट मोर दॅन 300 जॉब्स हॅव बीन गिवन इज क्वायट अ नंबर ऑफकोर्स सेकंड टेन्यूर जॉब जावंकूच ना आतां जॉब्स काडले बिकॉज आमचो भाई आसलो सीख भाई पर्रीकर बरो नासलो सीख पडलो तेजे उपरांत आमचो डॉक्टर प्रोमो जालो यंग डायनामीक बरें काम जॉब्स काडल्या नेव्हरदलेस इज टू लेट जॉब्स काडल्या पूण तरी आसतना जॉब्स वील हॅपन नाव वॉट एवर जॉब हिचे जॉब्स आर गोन बी आउट आतां जॉब लोकांक मेळटले करतले सो तशें तातूंत कांय ना सो दॅट इज द थिंग सो फायनली लोक म्हाका पावती दितले माय पीपल माय कॉन्स्टिट्युन्सी तांकां खबर जाता एमएलए कशें काम करता कसो वागता कशें कितें करता सगळे आमच्या हल्दोना मतदारसंघ लोक आमकां ती सर्टिफिकेट दितले I see my people of my constituency. This is my third. I am very much confident. All the people who have been supporting me, they've shown me lot of love, lot of appreciation, and they're totally with me. I can assure this. And I'm telling this seat will go nowhere. It will come back to Glenn Tickler will be the third time will be as a minister, and the blessing as a is also my party will make me the minister.